जेसू मोगाळा आराधन तुका जेसू दयाळा आराधन तुका कुठे सागोरा आराधन तुका ए सोडवोंदारा आराधन तुका जेसू मोगाळा जेसू मोगाळा आराधन तुका जेसू दयाळा आराधन तुका तोरते सागोरा आराधन तुका ए सोडवोंदारा Partu lipona sai दैविक तू सोमो वाटून आसा उंड्या रूपार तू लिपोण आसा दैविक तू सोमो वाटून आसा कुर्पेन तू आमकां नेटोन आसा पोवी सांगात तू सोथिबून आसा कुर्पेन तू आमकां नेटोन आसा पोवी सांगात तू सोथिबून आसा जेसू मोगाळा जेसू मोगाळा आराधन तुका जेसू दयाळा आराधन तुका कुर्ते सागोरा आराधन तुका ये सोडवोंदारा स्वादिक जेजू तू आमचो आसरो तुचे विना कोण आमकां दुसरो स्वादिक जेजू तू आमचो आसरो तुचे विना कोण आमकां दुसरो सोम्या जेजू तू गोडी बरो तू आमच्या चिन्येचो एकच तारो सोम्या जेजू तू गोडी बरो तू आमच्या चिन्येचो एकच तारो जेसू मोगाळा आराधन तुका जेसू दयाळा आराधन तुका कुर्ते सागोरा आराधन तुका ये सोडवोंदारा आराधन तुका
अरगा दिसो होगळाप तुका जेसू स्तुती तुका जेसू आराधन तुका सम्या होगळाप तुका सम्या जे तुका सम्या हालेलुया हालेलुया जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका कुरपे सागरा आराधन तुका जेजू तुज्या मोगान आमकां तुवें हांगासर एकठांय केल्याय तुंच आमचो मोगू तुंच आमचें जिवीत तुंच आमच्या जिणयेचें सर्वस्व तुजे विणे जेजू आमकां कोण आसा आमचो मोग करतलो कोण आसा आमकां वळखतलो कोण आसा आमचें जिवीत तुमचो जेजू तुजे विणे आमकां हेर कोणूच ना तुजे थंय आमी जियेता आनी तूं आमचे थंय जियेताय तुज्या मोगाक साक्ष दिल्ल्या पयले साक्ष दिल्ल्या सांत जाकोबाचो आज आमी उडास काडटा पयलो मार्तीर तो एका वेळार ताची आवय दोगा पुतांक तुज्या सरसीन हाडून आयिल्ली एकल्या म्हज्या पुताक उजव्याक आनी एकल्याक दाव्याक बसय कसले मागणे तिचे एका आवयचे आपल्या पुता खातीर ते मोगाचे मागणे न्ही ते अधिकाराचे मागणे तांतू आसलो त्या मागण्यांत स्वार्थ पूण तो स्वार्थ मोग प्रथम मोग जावन रक्षसाक्षी जावन बदल्लो सांत जाकोब तुज्या मोगाक ताणें पयली साक्ष दिवंक तुवें फावो केली कसली बदलावण एका वेळार म्हाका अधिकार जाय पदवी जाय तुज्या उजव्याक बसय त्या दिसा ताणें सांगिल्लें तें उतर तुजी खालसांव पियेता तें सत जालें आयच्या दिसा तुजी खालस ताका पियोंक मेळ्ळी आनी सांत जाकोबाचो भवार्थ पळयल्लो राया मुखार ताचें उलोवणें भवार्थाचें आयकल्लो ताका धर नाडुल्लो सोजेरूच कन्वर्ट तर जालो म्हणलें पातयेतात असल्या उतरांनी जेजू ताणें तुका साक्ष दिली मरणाक तो भियोंक ना कित्याक तुजो मोग त्या मरणाक भियोंक ताका सोडूंक ना तुज्या खालसीन तुवें ताका वांटो दिलोय जेजू तुजो मोग केल्ल्या हर एकल्याकी तुजी खालस तूं पियोंक दिताय आमकांय ती पियोंक दिताय संवसाराचो मोग करतेल्यांक न्ही संवसारी अधिकार लालेतेल्यांक न्ही बगार तुजो मोग करतेल्यांक तुजी खालस ती कोडसाण्याची खालस तूं पियोंक दिताय कित्याक तुवें ती बापातावन घेवन तुवें ती पियलोय जेजू त्या खालसीन आमकांय वांटो दी तुजो मोग करतेल्यांक ती पियेतना खालस तूं आमच्या सांगात राव जेजू तुजो मोग सासणीक म्हणल्यार आमी जणाव तुजो मोग सासणीक तो सासणीक मोगांत आनी तुज्या खालसेंत आमकां एक कर जेजू आयचें वाचप जावन आसा सांत पावलोन कोरिंथीकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें 4 अध्यायांत सांत पावल सांगता आमची आत्मीक धिरबी आमी मातयेच्या आयदनांनी भावयता आत्मीक धिरबी मातयेचें आयदन खंयचें तें मातयेचें आयदन आमची कूड
ह्या म्हणयार पण देवान आपल्या दयेन आमच्या अधीन केलां देखून आमी आमकां पदयर बगना. आमी कितें लजेक संपट न्हू, आमी चालयेक संपट आमी सांगता, आमी कपाटी चालीन चलना. देवाचें उतर आमी बस्ट करिना ह्या कपाटी चालयेन. बगार धैर्यान आमी देवाचें उतर परगडता. देवा हुजीर आमी हर एक मनशाच्या अंतस्करणाक मानवाशी आमी चलता. नासाच्या वाटेक लागिल्ल्यांक मात्र ती दंपल्ली आसा, पूण आमकां ती आमच्या अंतस्करणांत देवाचें उतर उक्तें आसा. थोड्यांच्यो मोती देव कुड्ड्यो करता, कित्याक देवाचें उतर तांकां समजनासे. संवसाराचे अधिपती तांच्यो अविश्वासी मोती कुड्ड्यो करता म्हणटा सांत पावलो. क्रिस्ताची महिमा कोण पळोवंक शकता ती तसो मोग करतेली, तसो मोग करतेली ती पळोवंक शकतात. जेजू क्रिस्त आमचो सोमी, आमचो सोडवणदार. जेजू क्रिस्त आमचो सोमी आनी आमचो सोडवणदार म्हूण आमी परगट करता. आनी जेजू खातीर आमी आमचो जीव वारयता. खाली आमच्या उतरांनी मात न्हय, आमच्या करण्यांत आमी क्रिस्ताचें म्हणलें आमी दाखोवन दिता. तेंचो सांत पावलो, सांत जाकोब तांणी केल्लें आनी आमी करूंक आसा तें. असली उतरावर्ती पदवी आमचे तावन न्हय, बगार देवा तावन येता म्हूण दाखोवचे खातीर हें दिर्वें आमी मातयेच्या आयदनांनी वावयता. आमची कूड मातयेचें आयदन. देवान भारताचें वर्तें देणें ह्या मातयेच्या आयदनांत तें तिरकन दवरलां. आमी तें सांबाळूंक. आनी एक दिसा ह्या मातयेचें आयदन मरता तेन्ना आमचें दिर्वें आमी सोम्याक भेटोवंक आसा. ह्या संवसारार आमी सांत पावलान सांगचे बरी हर एक तरान आमी कश्टाता. पूण आमी कंगाल जायना. वाट कळनासतना अनकारांत आमी सांपडता, अनकारांत आमी सस्पता. जाल्यारय आमी निराशेन बुडाना. आमी दोगदणी भोगता हर एका तरान. जाल्यार आमी सांडून घाल्ले तसले जावंक ना. कित्याक आमी मोग केल्लो जेजू, आमी विश्वास आनी भवार्थ दवरलो जेजू आमच्या सांगात आसा. तर त्या मोगाक आमच्या जेजूक जावं होगळापू स्तुती. हालेलुया, 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 हालेलुया. आमी तुजो मोग करता जेजू, आमी तुजो मोग करता. आमी तुजो मोग करता जेजू, आमी तुजो मोग करता जेजू. आमी तुजो मोग करता जेजू. तुज्या मोगाक विश्वासी रावता 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 जेजू. तुजो मोग सासनीक जेजू. तुजो मोग सासनीक जेजू. तुजो मोग सासनीक जेजू. तुजो मोग सासनीक जेजू. जेजू तुज्या मोगांत आमकां सांबाळ. जेजू तुज्या मोगान तूं आमकां सांबाळ. जेजू तुज्या मोगांत आमकां सांबाळ. जेजू तुज्या मोगान तूं आमकां सांबाळ. जेजू तुज्या मोगांत आमकां तीर्थ करून दवरू. जेजू तुज्या मोगान तूं आमकां तीर्थ करून दवर. जेजू तुज्या मोगांत आमकां तीर्थ करून दवरू. जेजू तुज्या मोगांत आमकां तीर्थ कर. जेजू तुज्या मोगांत आमकां सगळ्यांक सांबाळ. 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 Semua gubernur nami gawian git pan sangko sali saniti.
सोम्या तो मोग तुजो आमच्यान वर्णूंक नसो पर्वता प्रासून सागोरा प्रासून सोम्या तो मोग तुजो सोम्या तो मोग तुजो आमच्यान वर्णूंक नसो पर्वता प्रासून सागोरा प्रासून सोम्या तो मोग तुजो संतोष पावत्म्या मोजा चिंतन मोग सोम्या सो तुझ्या संतोष पावत्म्या मोजा चिंतन मोग सोम्या सो तुझ्या सोम्या सो मोग तो वांगडा प्रस्वरतो सस्ताक बाळसो तोसलो सोम्या सो मोग तो वांगडा प्रस्वरतो सस्ताक बाळसो तोसलो सोम्या तो मोग तुजो आमच्यान वर्णूंक नसो पर्वता प्रासून सागोरा प्रासून सोम्या तो मोग तुजो दुख संकश्टाच्या वेळार मेळटा आमकां ताचो आदार दुख संकश्टाच्या वेळार मेळटा आमकां ताचो आदार सोम्या सो मोग तो वांगडा प्रस्वरतो सस्ताक बाळसो तोसलो सोम्या सो मोग तो वांगडा प्रस्वरतो सस्ताक बाळसो तोसलो सोम्या तो मोग तुजो आमच्यान वर्णूंक नसो पर्वता प्रासून सागोरा प्रासून सोम्या तो मोग तुजो सोम्या तो मोग तुजो सोम्या तो मोग तुजो सांत जाकोबाचें फेस्ताज ताची आवय सालोमे मोरयेची भयण म्हणटात मावशे भयण जेजू सरसीन दोगा पुतांक हाडून आयली एकल्याक तुज्या दाव्याक एकल्याक तुज्या उजव्याक बसय सोम्यान तो व्हड सांगिल्लें तुमी कितें मागतात तें तुमीच ज्ञानांत तुमी कितें मागतात तें तुमीच ज्ञानांत आमी कितें सोम्या कडेन मागता थोडे फावटी आमीच नेनाव कित्याक देवाच्या कुशेक थाळ पडटा तें आमी मागना देवाच्या कुशेक थाळ पडटा तें आमी मागना आमी आमचीच कुशी सोम्या लागीं थोडे फावटी मागता पूण सोमी कितें आमच्या बऱ्याक पडटा तें आमकां दिता आमच्या कुशेक थाळ पडचें न्ही बगर आमकां बरें जाल्लें तें देव फावो करता हांव येता ती काल्स पियोंक तुमी हांव पियेता ती काल्स तुमी पियोंक शकतात वयते म्हणाले कितें तांकांच समजलें ना काल्स मोगाची हर एक फावटी आमी
सॅक्रिफीस समरमतना सोम्याच्या खालसींत आमी वांटो घेता म्हणजे सोम्याच्या मोगाच्या सॅक्रिफिसांत आमी वांटो घेता. सोम्याच्या मोगाच्या सॅक्रिफिसांत आमी वांटो घेता. सोमी म्हणटा कोणें म्हज्या उजव्याक बसचें दाव्याक बसचें तो म्हाका अधिकार ना. म्हज्या बापान ठरयल्ले ते म्हज्या उजव्याक आनी दाव्याक बसतात. सोम्यांनी गेसेमानी मोळ्यान मागिल्लें तेंच सात जाल्यार ही काल्स म्हजे वयली निवार. म्हणजे म्हजे वयर तुका आसलो तो मोग निवार. आनी दुसरो वांटो जावन आसा ह्या दोगा बाबांचो सोम्याचो आवयचो तो मोगू. मोगू अधिकार आसूनय बलात्कार आसूनय तो सेवेचो मोगू. हेर सक्कड शीस रागान पेटले ह्या भावांचेर. देखून जेजू तांकां आपोवन सांगता संवसारी अधिपती लोकां वयर बलात्कारान अधिकार चलयतात. व्हड मनीस आपल्या हाताक लोकां कडसून धरतात. पूण तुमचे मदें तशें जायनाये. कोण सोम्याच्या खालसींत वांटो घेता म्हूण आसा तुमच्या मदें तशें जायनाये. वो मोगू सेवेचो सॅक्रिफिसाचो मोगू. देखूनच सांत जाकोबाक पयली काल्स सोम्यान चाकोवंक दिली आनी काल्स तो संतोशान पियेलो. तुमच्या मदें कोण व्हड म्हूण तुमी सोदूंक नजो. कोण तो व्हड जावंक अपेक्षिता ताणें चाकोर ताणें गुलाम जाय. सोम्या जेजू आमी तुज्या मोगाचे गुलाम. तुज्या मोगाचे गुलाम. देखूनच आमी हांगासर आसा. आमी हेर कोणाचे न्हय गुलाम. तुज्या मोगाचे गुलाम. देखून तुज्या फाटीक आमी पडल्या. तुज्या मोगा बोवारी आमी आसा. आनी आमची सेवा चाकरी कितें आमी करता तें तुज्या मोगान आमी करता. तुज्या नांवान आमी करता. जेजू आनी एकलो तसो भाव जुवांव तुजो मोग वळखलो. त्याच तुज्या मोगा फाटल्यान तो पडलो. त्या मोगाचो गुलाम जालो. मोगाचो गुलाम जावचें म्हणजे तुजो गुलाम जावचें. तुजो गुलाम जावचें ते मोगाचो गुलाम जावचें. सांत पाऊल एका वेळार त्याजू देवाच्या कानुना फाटल्यान देवाच्या मोगातावन लोकांक वेगळें करतालो. तोच जावंक पावलो त्या मोगाचो गुलाम. त्या सोम्याच्या मोगान हांव सक्कड करूंक हांव शकता. अंतराळाची सरसकतेची भास त्या मोगान हांव उलयतां. आनी त्याच मोगाक सांत पावली गुलाम जाल्लो तो साक्ष दिवंक पावलो. तर जेजू तुज्या त्या मोगान आमकांय बरो. संवसारी अधिपती संवसारी वायट शक्त्यो आमकां वडटा तुज्या त्या मोगात धांवन म्हणलें आमी जाणाव. जायत्यो संगती जायते जण त्या मोगात हांवन आमकां वेगळें करूंक पळयतात. पूण तो कोण तुज्या मोगात हांवन आमकां वेगळें करूंक शकतलो. अंतराळाच्यो ह्या संवसाराच्यो शक्त्यो तुज्या मोगात हांवन आमकां वेगळें करूंक शकना सोम्या. देखून त्या मोगान आमकां सदांच नीज मोगतो खरो मोगतो सोम्याचो मोगतो खरो मोग. त्या मोगांत जेजू आमकां सदांच तुज्या मोगांत आमकां सांबाळ म्हणून आमी मागता. त्या मोगाची काल्स पियोंक आनी त्या मोगान आमी सेवेची चाकरी करूंक आमकां तुजो आदार दी सोम्या.
जेसू मोगल utha Kito mo walishtam so Amche sanggidi sratrauta Kasaban selaita Tace bagar her konasa Sempun prit pokor tolo Taso sangatam katita Wado taibik mokaso Tace bagar her kon asa Sempun prit mokor tolo Taso sangatam katita Wado taibik mokaso Kakultachi ke divoti Moti sodoryoto Wenjing anpyak botlon theta Aplas ratananaita Bapa tita tangka opsu Kurpeshelane tita Aples mastang kakabo Acetay to exata Bapagtita tangka opu Kurpeshelane tita Aples mastang kakabo Acetay to exata Mogar ishta Jesu somya Sasta taon mo kertelya Mantau say batu soupka Serpon kertau namaskar Satu amso istya sesta Jin isates kabari Nirmi ami bogong tuka Rup-rupagi sergari Satu amso istya sesna Jin isates kabari Nirmi ami bogong tuka Rup-rupagi sergari सुम्या हरी एक थरान आमी कष्टताव तरी आमी कंगाल जायनाव वाट कळनासतना अनखरांत आमी संपटताव निराशेन आमी बुडानाव दोगदोणी आमी भोगताव जाल्यार आमी एकसुरे जायनाव धरणीक आमी जायते फावटी शेवटात हांव जाल्यार आमी मोरान हांव कित्या तुजो मोगू म्हणजे तुजें जिवीत आमच्या कुडींत आमी सदांच वावयता कितलीं अपुरबायेचीं उतरां तुज्या मोगाचें जिवीत आमच्या कुडींत आमी वावयता
देखून आमी कंगाल जायना देखून आमी निराशी जायना आपयदर आमकां ना सोम्या कित्याक तुजें जिवीत आमचें थंय आसा हर एक दिसा आमी मरणाच्या रिस्क्यार आसा तशें म्हळ्यार सांत पावल म्हणटा आमच्या थंय मरण आपलें काम करीत आसा आमचें थंय मरण काम करीत आसा पूण आमचें थंय मरण मात न्हय तुजें जिवीत तुजो मोगी तें काम करीत आसा तुजें जिवीत आनी तुजो मोग आमच्या थंय काम करता देखून जेजू त्या मोगाक आमी हांगा तुका समर्पूंक आयल्या तुजो सांगात आमी मोगाचो सांगात आमी बगूंक आमी करचेलो वो वेळ तुज्या मोगांत तो निर्फळ जावंक दिवं नाका सोम्या जेजू हांगासर आशिल्ल्या सगळ्यांक आनी आमच्या काळजांत आनी आमच्या मोतींत आशिल्ल्या सगळ्यांक तुज्या मोगाक आमी समर्पित आमेन Zumindest ubi rabiam. देवाची उतार ऐकून जगात हे पवित्र आत्म्याचे गीत आम्ही सगळ्यांत म्हणून आम्ही म्हणया स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमचे मोठे तुझ्या सक्तीन आमकां राव तू आमचे सोवे स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमचे मोठे तुझ्या सक्तीन आमकां राव तू आमचे सोय तू जिवीत दिवचे उदार सस्ता पळची सुंदर आणि बुदेना सगळे तू सल तू जिवीत दिवचे उदार सस्ता पळची सुंदर आणि बुदेना सगळे तू सल जातो बरी आणि समेत अर्घा दिव्याने म्हणून आले आलेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. सा मार्काप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता 10వ ಅಧ್ಯಾಯ 46ನೇ ವಾಕ್ಯ ತಾವನು 51ನೇ ವಾಕ್ಯ म्हणसर अशें जेजू आनी ताचे सीस एरिकोक येवन पावले
उपरांत एरिको तावन आपल्या सिसां सांगाता तो भायर सन वेताना लोकांचो व्हड एक जोमो ताच्या फाटल्यान वेतलो. तेद्वा तिमेवसो पूत बार्थिमेव नांवाचो एक कुर्डो मार्ग गादेगेन बसून भीक मागतलो. नजरसो जेजू त्या वाटेन येता म्हणून आयकतस दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळट कर म्हणून व्हडल्या थाळ्यान तो बाब मारूंक लागलो. सबारांनी ताका थोंड दम म्हणून बेश्टायलें. पूण दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळट कर म्हणून तो आनिकी व्हडल्या थाळ्यान बाब मारूंक लागलो. तेव्हा जेजू रावलो आनी ताका हांगा आपया म्हणालो. सीस कुर्ड्याक आपोवन म्हणालें, धैर्य घे, उठ, तो तुका आपयता. तितल्यार ताणें आपलो शेलो काण उडयलो आनी सट्ट करून उठोवन तो जेजू सोशेन आयलो. जेजून ताचे लागीं उलोवन म्हळें, हांवें तुका कितें करी जाय म्हणटाय तूं? तो म्हणालो, मेस्त्री, म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी. जेजू ताका म्हणालो, वोस, तुज्या भावार्थान तुका गूण केलो. आनी तक्षणच ताका दिश्ट मेळ्ळी आनी तो जेजू फाटल्यानच गेलो. देवाचें उतार हें. वाकणी तुका क्रिस्त. मोगाच्यानो, आयचें वासाप साबार पावटी आमी वाचलां आनी नियाळ केला. पूण एक गुणायसो अर्थ जावन आसा. आमच्या जिवितांत साबार कश्ट आसात. आतां पाद्र्यापान आराधन करता आसतना सांगलें, आमी कश्टातांव तरी सलोंक नाव, धरणीक आपटातांव तरी मरोंक नाव. कित्याक खंयसरगी एक भरवोसो मुचे मुखार आनी तुजे मुखार आसा. हांगासर एक व्यक्ती कुड्डो जावन देवा कडेन तो मागता. देवाचें हजारपण तें आसा म्हूण कळय जाल्लेंच हाक बोब मारन ताजे कडेन काकूळट तो मागता. व्हडले व्हडले मनीस थंय आशिल्ले आनी म्हणटात, तूं बोव मारनाका, थोंड दांप म्हणून ताका बेश्टायतात. आज मोगाचे न्हू, आमचे पैकी साबार जाणांक मागता आसतना मुस्त जाण आमकां बेश्टावंक पुरो. ह्या विविध कारणां सांगून तुज्या मागण्यान कितें जाता म्हणून सवालां घालूंक पुरो. हांगासर आमकां एक दिसून येता, कितें म्हळ्यार मनशाच्या जिवितांत समस्या आसचें सहज, पूण ताका पर्यायी एक आसा, ताका एक सोल्युशन आसा म्हणलें हांगासर आमकां कळीत जाता. थंयसर जेजू ताका आपयता आसतना सवाल करता. जेजू म्हणटा, हांवें तुका कितें करी जाय म्हणटाय तूं? म्हाका हेवटेन चिंतलें, जेजूक तितलें कळना गे. तो कुड्डो हाक बोब मारता आनी जेजू काकूळट कर म्हणटा, तरी पूण जेजू कितें सवाल विचारता, हांवें तुका कितें करी जाय? तो कुड्डो म्हणून जेजू गुंथना गे. झाप विविंगड आमकां दिवंक सोकोंक पुरो. पूण एक हांवें तुवें उडास दवरूंक जाय, मनशाच्या चिंतपा आदारार म्हाका तुका पर्याय मेळटा. जेजू विचारता, तुजें चिंतप ह्या विशयान कितें? ह्या सन्निवेशांत तुवें म्हाका काकूळ दाखय म्हणटाय, तुका तुजें चिंतप कितें जावन आसा? आमी पळयता धर्मच्या कृत्यान 3ऱ्या अध्यायांत थंयसर सुंदर दरवट्या कडेन एकलो थोंटो आशिल्लो. आनी तो थोंटो मनीस थंयसर आसता आसतना पेद्रू आनी जुवांव देवाळा भितर वता आसतना तो पळोवन नाशिल्लो. आपणाक गूण जायचे म्हणून न्ही, बगार आपणाक कांय म्हणे पयशे मेळाचे म्हणल्यार इराद्यान तो आशिल्लो. पळयत पुस्तक म्हणटा 4थें वाक्यांत, पेद्रू आनी जुवांव दोगी ताकाच पळोवंक लागले. उपरांत आमकां पळय म्हूण पेद्रून ताका म्हळें. थवळ तो थोंटो आपणाक कांय पुणी मेळटलें म्हणून चिंतून दोळे वाठारन तांकांच पळोवंक पडलो. ताणें चिंतलें, हाका पळयल्यार आमकां मस्त पयशे मेळटात म्हणून ताणें पळयलें. ताजें चिंतापत्त दुसरें आशिल्लें. तशेंच
ह्या कुड्ड्याचें चिंताप कसलें आसलें कोण जाणा. आनी त्या देखून जेजू विचारता तुका कितें जाय गे म्हणलें. आज हांवें थंय उडास दवरूंक जाय. मनशाचें चिंताप जावन आसा मनशाक पर्याय दिता ह्या समस्यान घालूंक शकता. आमी पळयता चिंतपाक आमच्या मुस्तू सकत आसा म्हणलें आमी वैज्ञानीक तरांनी आमी आयकलां. आनीक खाली जाल्यार आमकां सबारपोटी आमकां कळीत जाता. पयत पुस्तकाच्या उतरांत आमी पळोवचें जाल्यार कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत 10वो अध्याय 3 तावन 5वें वाक्य अशें म्हणटा. आमी अस्कत सैमान जियेता तें खरें पूण ह्या सैमाच्या हाता खाला आमी झुजाना. आमच्या झुजाचीं हातेरां रक्तमासाची न्ही बगार दैवीक सकत आसून खोटी वा बुरुजां नाश करूंक शकतात तसलीं सगळीं वितर्कां आनी नाश करून उडयता. देवाच्या समजोणे विरोध उबारले गर्विश्ट पागोर आमी कोस लावन घालता आनी मनशांची सगळीं कल्पना कैदी करून क्रिस्ताक आमी कल करता. हांगासर पळया थंयसर सांत पौल म्हणटा आमचें सैमाचें आमचें कितें आमच्या कश्ट आसात अस्कत आसा आमी आमकां समस्या आसात. एका वरून एक समस्या आमकां आसात. आमच्या समस्यांक मनशा सैमार रक्ताच्या सैमात आमी आन्सर करूंक पळयना. रक्ताच्या मनशा रक्ताच्या सैमाची हातेर आमची न्ही. म्हाका एकल्यान गाळी दिल्यो ताका हांवें गाळी दिल्ल्या कोडले ते मनशा सैमाचें आमचे झुजाचे हातेर. म्हाका एकल्यान मारलें ताका 4 जाणां कडेन 10 हांवें मारयलें मनशा सैमाचें ते हातेर. म्हाका एकल्यान इन्सल्ट केलें ताका 10 वांट्यांनी 10 जाणां मुखांतर ह्या 10 जाणां मुखार हांवें इन्सल्ट केलें त्या मनशा सैमाचे हातेर. आज जिवितांत आमकां साबार समस्या आसात. जावं करून दुबळेकाय आसा त्या देखून हांव सोदतां ते मनशा सैमाचें चिंताप म्हज्या दुबळेकायेक म्हाका आन्सर मेळचें. म्हाका सोर्न तरी हांव पयशे जमयतां आनी त्या वरवीं हांव ग्रेस्तां तें म्हजी दुबळेकाय पयस जाता. हें मनशा सैमाचें चिंताप. पूण सांत पौल म्हणटा हांवें आनी तुवें जें कितें आमी आत्मीक सैमाचें जावन आसा आमी आमची झुजाचीं हातेरां दैवीक सकत आसून ती खोटी वा बुरुजां नाश करूंक शकतात तसलें आमचे समस्ये आसचे ती खोटी ते नाश करूंक शकचे आमच्या दैवीक सक्ते वरवीं ह्या मागण्या वरवीं जावन आसा. त्या देखून मागण्यांत बोळ आसा न्ही. आमी मनशा सैमान झुजोन कशें म्हणून विन्न जायचें कशें म्हणून समस्या परिहार जायचें म्हणल्यांत ना. डॉक्टर जाल्यारय बरें ट्रिटमेंट करतात आखरेक सांगतात आनी आमच्या हातांत कांय ना तुमी देवा कडेन मागाचें म्हणून. हर एकल्या आमच्या जिवितांत आमी पळयलां जाय तितले आमी प्रयत्न करता मागीर सांगता करचें पुरो करून जालें आनी पुरो देवाक सोडलें म्हणटा. म्हळ्यार खंय सर्गी एक 7-8 आपूण आसा देवाची कृपा आनी तेजें काकूळट अंतीम ताजी सकत अंतीम. पूण हांव आनी तूं कितें करता म्हळ्यार सगळें उरलें पुरो प्रयत्न करता. पूण पयत पुस्तक म्हणटा आमकां स्वनियंत्रण आसचें गरजेचें. मोन्यांच्या पुस्तकांत 16व्या अध्यायान 33वें वाक्य म्हणटा झुजार ह्या प्रास सोंसणीक मनीस बरो शहर स्वाधीन करतल्या प्रास स्वनियंत्रण आसलेलो मनीस बरो. आमी जेंचें जिविताचें समस्यातावन भायर येवंक एखादे वेगळ्या रितीचें झूज करी जाय म्हणून विविध रितीचें झूज मानसीक झूज या लौकीक आमच्या हातपांयान झूज या पयशांचें झूज विविध टायपार आमी झूज करता. पूण पवित्र पुस्तक म्हणटा ह्या झुजाचे की सड सोंसणीकाय आनी स्वनियंत्रणाचो मनीस गरज व्हरतो. कित्याक सोंसणीक आनी स्वनियंत्रणाचो मनीस देवाक तो पळयता हांव कांय म्हाका कांय करीत म्हणून ना. म्हजो देव तो बळादीक जर तर हांवें ताका उलो मारलो जाल्यार तो म्हाका जाप दिता आनी म्हजे समस्या परिहार करता म्हूण तो जाणा आसा आनी त्या देखून तो सोंसणीकायेन तो व्हरता. रोमाकारांक बरयल्ल्या 6व्या अध्यायान 7वें वाक्यान आमी पळयता कुडीची अपेक्षा देवाक विरोध देवाच्या कायद्याक ती काल जायना
आनी खाल जावंक निजायकी तिचे वरवीं साध्य ना. सो आमचे समस्ये दिसपडटे समस्ये तुमचे उडास दवरा, एक समस्या उडासा काडा आनी पळया ह्या समस्येतून भायर येवंक आमी कितले पुरो आमी प्रयत्न केले म्हणल्या विशयांत आमी आमचे इतल्याक एक चिंता पडटोवन केदाळा टायम आसता त्या विशयान नियाळया. आनी इतलें केलें तरी आज वरेक आमच्या समस्येतून आमकां भायर येवंक जायना मोगाचें न्हू. त्या देखून पळयत पुस्तक म्हणटा म्हज्या आनी तुज्या प्रयत्नांत संवसारीक रितीर ह्या रक्तमसाच्या सैमांत मनशा जिविताच्या समस्येतून भायर येवंक असाध्य. आनी सांग पौल कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या अध्यायांत दुसऱ्या पत्रांत 4थ्या अध्यायांत 4थ्या वाक्यान म्हणटा सुवार्थेचो उजवाड तांणी पळयनये म्हणून ह्या संवसाराच्या अधिपतीन तांच्यो अविश्वासी मोती कुर्ड्यो केल्यात. हाचे वरवीं देवाचेंच सारकें जावन आशिल्ल्या क्रिस्ताची महिमा सुवार्थेच्या परजळान परगट जाल्ली पळोवंक ते सकनात. आमच्यो मोती सगळ्यांच्यो कुड्ड्यो जाल्यात मोगाच्या न्हू. सोम्यान जिजो न्हू ह्या संवसारान जो आमच्या दव्या वाक्य सांगला हांव आयलां जिवीत दिवंक, भरपूर मापान जिवीत दिवंक. हें आमच्या तकलेक वचना. चिंताप कुर्डें जालां आनी त्या देखून आमी कितें करता सैमीक चिंतनांनीच आमच्या हर एका समस्यांक हांव आनी तूं पर्याय जोडूंक शकता. पूण आमच्या कुर्डेपणा वरवीं आमची ती मायंड ब्लँक जाल्ल्या वरवीं आमकां समस्येतून भायर येवंक जायनासतना मनीस कश्टाता वयर कश्टाता भायर तो समस्येतून येना. आनी थोडे उटी मनीस आसतात तांकां देवाचे आत्मीक सती गुत्ता आनीक संवसारीक संगती गुत्ता आसात ताका डावट ह्या रितीरेचें बरेंगी दैवीक रितीर या संवसारीक रितीरेचें बरेंगी. मागणें आमी करता तरी आमचें मोत हें जायजें पूण तें हांव कर म्हणी करता. आमकां खंयगी धोड्या मनाचे व्यक्ती मुस्त आसात. पवित्र पुस्तक म्हणटा सांत जाकोबाच्या पयल्या अध्यायान 8व्या वाक्यांत थंयसरल्या धोड्या मनाच्या आनी चंचलसालीच्या मनशान सोम्यातावन आपणाक कांय मेळात म्हूण चिंतचें नाका. आतां हें आमकां सबारांक आन्सर दिता. तुमी चिंतूंक पुरो आमी इतल्या तेंपातावन मागोवनाय, हांवें तें मागोवंक मागलें, अशेंय केलें तशेंय केलें पुरो केलें. कित्याक म्हळ्यार आमची मोना धोडीं तिशिनगी इशिन म्हणना तशेंय जाता अशेंय जाता. आमकां देवाच्या सक्तेचेर ताका आपोवणें दिल्यार ताका मागल्यार जाता म्हणलो भरवोसो जाता म्हणलें चिंताप आमचें दृढ ना देखून आमचें धोड्या मनाचें व्यक्ती देखून पवित्र पुस्तक म्हणटा चंचलसालीच्या आमकां सर्वेस्परा देवातावन कांय मेळटा म्हूण चिंतचें नाका. त्या देखून जेजून वपार सांगता आसतना सांगलें मनशान देवाची साकरी आनी दुडवाची साकरी दोनी करूंक जायना. थोडे चिंतात म्हजे कडेन दुडू आसल्या कडेन म्हाका पुरो जाता म्हणून, आनी थोडे म्हणटात ना देव म्हाका जायचे म्हणून, थोडे म्हणटात देवी जाय दुडूय जाय दोनी जायचे म्हणटात. आनी थंयसर म्हणटा दुडू नाका म्हूण हांवें सांगचें न्ही. हांवें सांगचें कितें म्हळ्यार बरवसो आमचे खंयच्याचेर घे म्हणलें सवाल. दुडू म्हाका जाय जावंक पुरो म्हजें घर चलोवंक दान धर्म करूंक आनीक 4 जाणांक बरें करूंक जाय हांव नाका म्हणना. पूण मनशाचो बरवसो खंयच्यार वचून आसा त्या पयशां खातीरच म्हजो मूळ उद्देश की ह्या देवाक महिमा दिवचें, देवाक प्रथम स्थान दिवचें, त्या मनशाचो मूळ उद्देश की म्हणलें सवाल. केदाळा मनीस 2 चलीन आसता त्या दाळा मनशाक ताका समस्येतून भायर येना मोगाचें न्हू. त्या देखून सांत पौल रोमांकारांक बरयल्या 12व्या अध्यायान 2ऱ्या वाक्यान म्हणटा ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात, बदलाक तुमची मोना नवीं जावं, तुमचे जिणेचेंच रुपांतर जावं, थवळ तुमी देवाच्या कुशी कितें म्हूण सोदून काडूंक पावतल्यात आनी खंयचें बरें देवाक मानतात आसलें आनी संपूर्ण म्हणून तुमी समजून घेतल्यात. केदाळा म्हणसर हांव तूं संवसारीक चिंतपांतच बुडोवन आसा. थवळ म्हणसर म्हज्यान तुज्या समस्यांक पर्याय मेळना. केदाळा आमची मोना पवित्र पुस्तकाद्वारे नवीं जातात, रिन्यू जाता मायंड. त्या दाळा हांव देवाच्या सक्ते विशयांत आनी ताज्या कृपे विशयांत हांव चिंतूंक शकता
आनी त्या वेळा देवाची खुशी कितें म्हूण जाणा जावन हांव देवाक उलो मारतां, सर्वेस्परा देवा म्हज्या कुमकेके म्हजे समस्येतून म्हाका निवार. आनी आमी पळयता किर्तन 91 वाक्य स्पश्टतरान सांगता, तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दितां, आकांतांत हांव ताजे लागीं आसा, ताका निवारतां आनी ताका सन्मान करतां. मोगाचेनो हर एका मनशाक आकांताच्या वेळार उलो मारता आसतना सर्वेस्पर देव ताचें मागणें आयकता, ताचें मागणें आयकता. पूण उडास दवरसय पुरा कच्चें कर न्ही. किर्तन 91 पयलें वाक्य कितें म्हणटा, जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आश्रयान रावता आनी सर पदवेदाराच्या सवळेंत वस्ती करता असल्याचें जावचें. आतां हांवें वाचलें 15 वाक्य. पयलें वाक्य सोड न्हू, खाली 15 वाक्य वाचून हांव उलो मारता सोम्या म्हाका आन्सर दी जायना. पयलें वाक्य कितें सांगता, पयलें वाक्य म्हणटा जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आश्रयान रावता, म्हळ्यार तुजो आसरो सर्वेस्पर देव आनी सर पदवेदाराच्या सवळेंत वस्ती करता. गरज आसतना ताच्या सवळेंत येवन मागीर धांवतलो मनीस न्ही, ताजे वस्तीत ताणें रावचेंच सर्वेस्पराच्या त्या सवळेंत. आनी थवळ पळयत पुस्तक म्हणटा थसलो व्यक्ती सर्वेस्परच म्हजें सगळें सर्वस्व म्हूण चिंतल्या व्यक्तीक खंयच्याय वेळार ताणें उलो मारता आसतना देव ताका सयक येता. आमी पळयल्लें एलिया प्रवादीक ताका जिवेशी मारूंक म्हणून राय मुस्तो सैनीक ताका धाडटा, पूण ताका कांयच करूंक त्या सैनिकांक जायना. कित्याक ताजो काम असो म्हणटा, आळे इतले पुरा सैनीक आसा म्हणटा आसतना तो एलिया प्रवादी म्हणटा सर्वेस्परा आमचे दोळे उगड कर म्हज्या ह्या कामाचें अशें. आनी ताजे दोळे उक्ते करता आसतना पळयता मस्तो रथां सैन पुरा आसा आनी थाळा ताज्या कामाच्याक धैर्य मेळटा, सक्राक धैर्य मेळटा. उपरांत त्या पुरा सैनिकांक म्हणटा तुमी हांगा कित्याक आयल्यात, वच दिशेन म्हणून. आनी खंयसर व्हरून तांकां दोळे बन्ना जातात, त्या इस्रायलच्या राया कडेन व्हरता आनी इस्रायल जो राय सरता हांकां हांवें कातात आनी जिवेशी मारची ज्ञाना जिवेशी मारूंक जायना, तुवें तांकां बरें जेवण कर दाण सोड म्हणून. आमचे दुस्मान कितलेंय आसूं दीत, आमकां कितेंय करूंक ते सकान मोगाचें न्हू. म्हज्या जिवितांत हांवें जायते वटेन पळयलां, जायते जाण म्हजे विरोध वचोंक बरो, पूण हांवें संपूर्ण देवाचेर भरोसो दवरून जियेल्ल्या वेळार म्हाका जावं दी तशेंच मागणें केल्ल्या खंयच्याय व्यक्तीक आज पर्यंत कोणाकच कितेंय करूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार सर्वेस्पर देव हर एका मनशाक ताच्या आकांतांत राखून उरचें तसलें एक बळिश्ट हातेर जावन आसा. आमी जर प्रयत्न करना, आमी कालीं तशें कर जशें कर जेवन गेल्यार मागीर आमकां तातूंत फाटी येवंक जायना. त्या देखून उडास दवरया. जेरेमिया प्रवादी 33 वाक्यान म्हणटा, म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो, तुका कळीत ना तें व्हरते गूट हांव तुका सांगतलो. उलो मारतना कित्याक गूट कळीत करी जाय, कित्याक म्हळ्यार आमकां थोड्यो पुरा संगती जाणवाय मेळ्ळ्या वेळार समस्येतून कशें भायर येचें म्हणून सर्वेस्पर देव सांगून दिता. विविध तरांच्या मनशांक समस्या आसतात. हांवें तुवें कितें करीत म्हळ्यार सर्वेस्परा देवाक उलो मारन ध्यान करन बशिल्ल्या वेळार ताजें ज्ञान आमकां येतस त्या पासांतलें समस्यांतलें कशें सुटका दिवचें म्हणून सर्वेस्पर देव आमकां ताजें गूट कळीत करता. आनी त्या वाटेन येता आसतनाच आमी पुरा भायर येता. आनी किर्तनकार म्हणटा 145 किर्तनान 18 वाक्यान म्हणटा, आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक काळजांत थावन ताका उलो मारतल्यांक सर्वेस्पर सदांच लागीं आसा. 2 संगती हांगासर आसात. पयल्यान पयलें सोमेस्तांक उडास दवरूं जाय, खाली प्रवाद्यांक मात्र न्ही, धर्मिकांक मात्र न्ही, या क्रिस्तांव मात्र न्ही, हर एका मनशाक जर तर सर्वेस्पराक तो उलो मारता तर, आनी तो कशें मारता, काळजांत थावन ताका उलो मारता जाल्यार थंयसर सर्वेस्पर देव ताजे संगी आसा. त्या देखून उडास दवरया मोगाचें न्हू, मस्तपुटी आमी उलो मारता, काळजांत थावन उलो मारता म्हणलें सवाल. हें इन्विटेशन सगळ्यांक ओपन इन्विटेशन. तें अलथ व्यक्तीन मागा जाय, थाणें मागा जाय, हाणें मागल्यार जाता न्ही, हर एका मनशान मागल्यार जाता. खंयसर आमकां सूख समजणी आसा, थाणें मागल्यार जाता,
हाणे मागल्यार जाता उडास दर्या पळयत पुस्तक म्हणटा उलो मारतल्या सोमेस्तांक म्हणटा पळयत पुस्तक आनी म्हणटा कोणाक सोमेस्त म्हळ्यार हर एकल्या बॉब मारले न्ही काळजांत थावन ताका उलो मारतल्याक तो कुर्डो काळजांत थावन तो बॉब मारता जेजू दाविदाच्या पुता मुची बिरमत पाव आनी सगळे लोक म्हणटा थोंड धंप चुप राव तूं काल म्हणून बॉब मारताय त्या थंय तितले जाणत आसतना तूं हांगा भिकारी कित्याक बॉब मारताय तरी पूण हाच्या काळजाची बॉब इतले बळादीक आसले की मोगाच्यानो ती बॉब बळयल्लो जेजू थंयसर रावता आनी ह्या मनशाक आपयता आज म्हज्यान तुज्या जिवितांत ह्या पवित्र सक्रामेंता मुखार आसता आसतना काळजांत थावन हांव तूं बॉब मारया मोगाच्यानो आमी हर एकली आमचें कितें दूख आसा काळजांत थावन आमी बॉब मारया आनी ती काळजांत थावन आमी उलो मारता आसतना सामुएल प्रवादीच्या आवयन काळजांत थावन मागल्या वेळार ती वाज आशिल्ली आनी तिका तो सामुएल जल्माता तो इली विचारता थळासो प्रधान याजक विचारता तूं कालें पिवून येयलें गी कालें करनासय तूं ओंट कित्याक बडा बडा जाता इतल्या सकाळीं ती म्हणटा ना हांव खतखत्या काळजांत हांव मागोन आसा ताळे येयली म्हणटा तुवें चिंतिल्लें जावं आनी त्या स्त्रियेक इतलो बरो भुरगो जाता की सामुएल प्रवादी येदो व्हडलो महाप्रवादी ह्या स्त्रियेक कांयच जायना म्हणल्यार स्त्रिये तावन उब जाता मोगाच्यान जायतितलीं उदाहरणां वांजेलांत आमी पळयता आमच्या जिवितांत आमी पळयता मुस्तुपटीं सगळें कांय जायना डॉक्टरांनी हात सोडला वकिलांनी हात सोडला इंजिनियरांनी हात सोडला आमकां पातयल्ल्या इश्टीन हात सोडला खाजार जावन भासतिल्ल्या न्हवऱ्यान व्हंकलेन हात सोडला आमकां पळय आशिल्ल्या आमच्या आवय बापायनी हात सोडला या आमकां आमच्या भुरग्यांनी हात सोडला केदाळा काळजांत थावन तो मनीस देवाक बॉब मारता ती बॉब देव सदांच आयकता आनी ताका पर्यार दिता किर्तन 20वें अध्याय 7वें वाक्य म्हणटा थोडे रथा वरवीं आनी थोडे घोड्या वरवीं बळवंत पूण आमी सर्वेस्पर आमच्या देवाच्या नांवा वरवीं बळवंत उडास दर्या ह्या समाजान हांव हातूंत जियेत आसतना थोडे पयश्या वरवीं बळवंत म्हूण चिंतूंक पुरो थोडे तांच्या काले अधिकार वरवीं बळवंत म्हूण चिंतूंक पुरो पूण म्हजें तसलो तुजें तसलें मागण्याची व्यक्ती आमी सांगता आमी सर्वेस्पराच्या देवाच्या नांवान आमी बळवंत जावन आसा त्या अधिकार आसल्या व्यक्तीचे चड आमी बळवंत आसा त्या पयशे आसल्या व्यक्तीचे चड आमी बळवंत आसा त्या शिकपी मनशाचे चड हांव तूं बळवंत आसा कितेंय जावं दी काळींय जावं दी सर्वेस्पराच्या देवाच्या नांवा वरवीं कोण त्या नांवाक पातयेता ताका उलो मारता त्या नांवा वरवीं बळवंत काय आसा मोगाच्यान रोमाकारांक बरयल्ल्या 10व्या अध्यायान 13 वाक्यांत सांग पावलो अशें म्हणटा पवित्र पुस्तकांत सांगच्या प्रमाणे सर्वेस्पराचें नांव उलो मारतलो हर एकलो थारान जोडटलो सर्वेस्पराचें नांव उलो मारतलो हर एकलो सुटका जोडटलो सर्वेस्पराचें नांव उलो मारतलो हर एकल्याच्या जिवितांत बरें जातलें त्या देखून उडल पाद्या अर्दान करता सांगलें जेजूचो मोग तो उरतो जावन आसा तुमी कश्टल्यारी तुमी लजेक सांपडचे नात तुमी धरणीक शेवटल्यार कांय जायना म्हळ्यार तुमी मरची नात तुमचे कडेन कांयच ना म्हळ्यार कांयच तुमकां जायना कित्याक सर्वेस्पर तो मोगाचो तुजो उलो आयकंक तो आशेता कशी आमची आवय बापाय मोगाचें आमची भुरगीं कितलींय आमचे तावन पयस वचोन दिता एक दीस बाबा डाडा हांव आयलां सूख जाला म्हजी हांव म्हाका डाडात हें जाय मम्मा हें जाय म्हणटना खंयचो तो बापूय आपल्या भुरग्याक दिना जायत मोगाचें न्हू त्याच प्रमाणे सर्वेस्पर देव आशेता म्हजो पूत म्हजी तूं म्हाका केदाळा उलो मारता काळजांत थावन केदाळा म्हाका तो उलो मारीत म्हूण तो आशेता आनी तो राखून आसा मोगाचें न्हू म्हज्या आनी तुज्या थाळ्याक आनी त्या थाळ्यान आमी केदाळा ताजे लागीं मागता तेवढं तो आमकां साप दिता दुसरी संगत जावन आसा जें कितें हांव तूं मागता मोगाचें न्हू भावार्थान मागोवंक म्हाका हांव तुका सर्वेस्पर देव उलो दिता पयत पुस्तक म्हणटा सामातेवाच्या 21व्या अध्यायान 22वें वाक्य म्हणटा जें कितें भावार्थान तुमी मागतात
तें सगळें तुमकां मेळटलें. तर आमच्या जिवितांत हांवें तुवें भावार्थांत आमी मागोवंक जाय. प्रत्येक तरान तुमी चिंतूंक पुरो तर मागण्या समज कित्याक जाय. उडास दवरया जेजूचें तें उतरां खंयसर दोग वा सग म्हजे नवी एका मनान मागतात थंयसर हांव आसा. खंयसर मागणें समज जावन आसा थंयसर आमी मागता सुम्या जेजूचें हजारपण आसा. कुटुंबान आमी मागणें करता थंयसर दोगां वा तिगां चड आसा सांगात आसा थंयसर देवाचें हजारपण आसा. सामातेवाच्या 8व्या अध्यायान 19-20 वाक्यान हें स्पश्ट तरान सांगलां मोगाचें न्हू. आनी एक उडास दवरया जे मागता आसतना आमी देवाक मस्त अर्घां दिसाय, थँक्स म्हणा जाय, प्रेज म्हणा जाय. आमी काळजा थावन देवाक अर्घ आनी होगलाप दिल्ल्याक आमकां दिल्ल्या जिविता खातीर आमकां दिल्लें इतलें पुरो कितें बरेंपण केलां ताचे खातीर आमी केदाळा ताका अर्घां होगलाप दितांगी थवळ आमच्या मागणें कुडले देव आयकता. 1-2 उदाहरणां दिवन हांव आखेर करतां. पोरण्या सोल्ल्यांत आमी पळयता एस्तेर राणी आशिल्ली. एस्तेर राणयेचें ताजें जुदेव ती आनी सगळो लोकांक जिवेशी मारूंक हामानान रायातान परमिशन काण गेल्लें आनी तें आज्ञा दिल्ली रायाची. आनी ह्या वेळार एस्तेर कितें करता. एस्तेर राया कडेन वचून म्हाका हाळें अशें केलां त्या देखून म्हाका सुटका दिजें म्हणना. एस्तेर राया कडेन येता आनी म्हणटा राया म्हाका तुका एक जेवण दिसय, तूं मस्त बरें करना सय, म्हजे सांगाता जेवणाक तुवें ये सय म्हणटा. राय जेवणाक येता. राणी बऱ्या तरान जेवण दिता, बऱ्या तरान ताजे लागीं उलयता, ताजे विशीं बरें सांगता, बरें करनच वेता आनी रायाक खुशी जाता. राय म्हणटा आनी एक फावटी म्हाका कर जेवण कर. आनी दुसरे फावटीन जेवण करता आसतना ही एस्तेर राणी म्हणटा ओ हामान आमकां अशें अन्याय करनासा. आनी त्या वेळार हांव तूं जाणाव त्या हामानाक तो भियेता. हामान येवन त्या पांयाक पडोवंक पळयता. राय चिंता आपल्या राणयेक पाड करूंक येता म्हणून आनी त्या हामानाक ताका शिक्षा दितात, मरणाची शिक्षा दितात. सगळो जुदेव लोक वाचता खंयच्या वरवीं ह्या स्त्रियेन एस्तेर राणयेन त्या रायाक ताजें मन खुशी केल्लें. मन खुशी केल्लें, त्या राया विशीं बरें उलयलें, रायाक बरें दिलें आनी त्या खातीर सगळो तो सुदेव खुळी उरता मोगाचें न्हू. आज देवाक जाल्यार आमी केदाळा अर्घां होगलाप दिता. काळजांत हांव ताका स्तुती करता. कितल्या बरो थाळो तुमचो म्हणलें लायक न्ही, कितलीं वाजंत्रां तुमच्या सांगात आसा म्हणलें लायक न्ही. खंयच्या काळजांत तूं देवाक अर्घां दिवन आसाय त्या घडये सर्वेस्पर देव तुजे मागणें आयकता. त्या देखून आमी नव्या सोल्ल्यान पळयता पावल आनी सिला जैलांत आशिल्ल्या वेळार सगळें तें बंदेंत आसून कश्टांत आशिल्ल्या वेळार तांणी स्तुती केली देवाची, आराधनाने स्तुती केलें आनी पळयत पुस्तक म्हणटा तांच्यो सांकळी मोडल्यो आनी ते सुटका तांकां मेळ्ळी. तर हांव तूं आज एक उडास दवरया. हर एकल्या मनशांक समस्या आसात, हर एकल्या मनशांक समस्या आसात. समस्या आसात म्हणून कंगाल जावचें नाका. आमकां एक उपाय आसा आनी तो जावन आसा देवाक उलो मारिल्ल्या वेळार सर्वेस्पर देव तें आन्सर करता. तें आन्सर करी जाल्यार पयल्यान पयलें हांवें बऱ्या मनान सगळ्या म्हज्या काळजांत संपूर्ण काळजांत ताका उलो मारूंक शिकया. तो उलो मारचो तो आमचो पदवेदार देव. उडास दवरी जाय देव आमकां कांय भीक दिवचें बरी न्ही. आमच्या मुस्तफटीं घाल्यार देव दिता गिनांगे म्हणल्यार आमकां चिंताप आसा. हर एकल्यांक आसता तें सहज. उडास दवर देवाक दिवंक आमकां चड खोशी कित्याक म्हळ्यार देवाक ताजी महिमा प्रगट जायसय. देव आपली महिमा प्रगट करूंक हर एकटी आशेता आनी केदाळा हांव तूं मागता हांव काळजाता हांव न्हू तो तें दिता आनी ताजी महिमा प्रगट जाता आनी केदाळा ताजी महिमा प्रगट जाता. देवी हातूंत संतोश आनी उल्हास पावता. आनी ह्या वेळार भावार्थान आमी मागया. आज इतलो सिरंदरचो पावस येता. तुमी पुरो हांगासर इतलीं जाणां म्हणून आयल्यात. थोड्यांक तांकां येवंक जावना कित्याक सिरंदरीचो पावस. आनीक आज आराधन केल्लो पाद्र्याप खालवारी फिरगेचो विगार थंय तावन सदां 20-25 किलोमिटर थावन तो पयस थावन ते आयल्या जाल्यार मागण्याक एक बोळ आसा. हांगासर एक लोक आराधन करता. हांवें ये जय तें आराधन चलय जय. लोकांक कितें म्हणे बरेंपण जायचें म्हणल्यार एका बऱ्या मनान बाप मानदीक बाप रोनाल्ड हांगासर आयला. न्ही जाय की असलें भावार्थाचें
भवडतचें चिंताप असलें कितल्यो वारो पावस आउंदी तरी पूण मागण्याक बोळ आसा म्हणून आपूण केदाळ आराधनांत आमी भाग घेता वंगी ते आराधन करूंक ते आयले तुमी आराधन भाग जावंक आयल्यात कित्याक सगळ्यांचे बरी नाका आज भारी पावस आज बैरेचे नाका म्हूण रवी येत आसलें पूण तुमचो तो भावार्थ मागण्यांत बोळ आसा देवाक उलो मारल्या वेळार झाप मेळटा म्हणल्यार त्या बरोवसो थीं काळीस मकान तुका आमकां सगळ्यांकी बाचावी दितलें आनी थंयच सावन दी आमचें जिवितांत एक व्हड बरोवसो आनी सुटका सोडवणेचो संदेश जावन आमच्या जिवितांत परिवर्तन जावं दी आमेन. तुजें दैवीक हजरपण बगूंक आमी हांगासर आयल्या सोम्या कित्याक आमी पातयेतां तूं खंयसर दोगांवां ताच्या की 6 जाणां हजर आसात तांचे मदेगात तुजें हजरपण आसा करताय म्हूण ह्या सक्रामेंतान तूं हजर आसाय सोम्या तुजे उसयल्ले हात दवर न्हू आमा सोमेस्तांक तुज्या गोपान तूं आपोवन आसाय सोम्या तुज्या संतोसांत तुज्या मोगांत वांटेली जावंक आमकां तूं आपोवणें दिवन आसाय सोम्या आनी त्या तुज्या आपोवण्या वरवीं आज आमी हांगासर तुज्या पांया मळी हजर जाल्या आमच्या सक्तेन न्हय सोम्या बगार तुवें आमकां आज हांगासर एकठांय केलां तुजो दैवीक मोग वांटूंक तुवें आमकां हांगासर तुवें एकठांय केलां सोम्या आमी तुका काळजांतावन अर्गां दिता सोम्या कित्याक तुजी दैवीक सकत ह्या घडये तूं आमकां वांटून त्या सक्तेंत आमकां तूं बळवंत करन तुज्या मिसांवांत एक वांटेली जावंक करपा दिल्ल्या खातीर बऱ्या भलायके सवे सर्व अवघड अनवरांत निवरावन तुवें आमकां हांगासर तुका आराधन करूंक तुजी स्तुती गावंक हजर केल्ल्या खातीर सोम्या तुजी कृपा तुवें आमचेर वतुल्ल्या खातीर आनी भावार्थाचें मागण्याचें बोळ दिवन तुवें आमकां सांगाता हाडिल्ल्या खातीर हर एका तुज्या उपकारांक आमी तुका काळजांतावन अर्गां दिता सोम्या मोगळा सोम्या समर्पण करता आमकांच तुज्या हातीं आमचे थंय आसचें उणेंपण आमचे थंय आसची पिडा शिडा आमचे थंय आसचें मानसीक वत्तड सोम्या तुजे समोर दवरता हर एक तरेचे अडकळी समस्ये आमी फूड करूंक आसचे समर्पण करता आमच्या जिवितांतले आर्थीक संकश्ट आमच्या जिवितांतली सलवणी समर्पण करता सोम्या मोगळा सोम्या आमचे कश्ट आनी दूख सूख आनी संतोष हर एक तुजे समोर दवरन मोगळा सोम्या आमच्या जिवितांतल्या हर एका समस्यांतावन खंती बेजारा येतावन दुखीतावन आमकां सुटका लाभय म्हण ह्या घडये मागता हर एकल्याक तूं आपड सोम्या हर एकल्याची काळज मना जाणा आसच्या सोम्या हर एकल्याक तूं आपड हालेलुया हालेलुया हर बश्य खरा बरे बरे हालेतुन माशी यारारारारारारा होली आत्मा ठचरा बरा 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 माइटी होली फायर त्रंबरेश कलाई आलेली ला ला माशा शेरे डी 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 रा 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 हालेलुया 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 Psalm 137 ಈ ನುಡಿಗಳು ಈ ಮನಗಳು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಈ ಕರಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನದೇ ಪ್ರಭುವೇ ತಂಗಾಳಿಯ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಬೆಳದಿಂಗಳ ಹೊಸ ಕಂಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನದೇ ಪ್ರಭುವೇ ಈ ನುಡಿಗಳು ಈ ಮನಗಳು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಈ ಕರಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನದೇ ಪ್ರಭುವೇ ತಂಗಾಳಿಯ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಬೆಳದಿಂಗಳ ಹೊಸ ತಂಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನದೇ ಪ್ರಭುವೇ ನೀ ಮಿಡಿಯುವ ಪ್ರತಿ ಮಾತಿಗೂ ಈ ಕರಗಳು ಕೃತಿಯಾಗಲು ಈ ಮನಗಳ ಅಭ್ಯಂಗಿಸು ಪ್ರಭುವೇ ನಿನಗಾಗಿ ಕಾದಿರಿಸು ಪ್ರಭುವೇ ನಿನಗಾಗಿ ಕಾದಿರಿಸು ಪ್ರಭುವೇ
ಈ ನುಡಿಗಳು ಈ ಮನಗಳು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಈ ಕರಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನದೇ ಪ್ರಭುವೇ. ತಂಗಾಳಿಯ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಬೆಳದಿಂಗಳ ಹೊಸ ಕಂಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನದೇ ಪ್ರಭುವೇ, ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನದೇ ಪ್ರಭುವೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ಸ್ತುತಿ, ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ. ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕರ್ತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕರ್ತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ಮಹಿಮೆ, ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ಮಹಿಮೆ, ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ರಕ್ಷಕ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. सर्गींच्या बापा, तुझे सर्गींचे हिलिंग सकत आता आमचे मध्ये गातवाळे बापा. प्रत्येक जाऊन मागता हांगासर सदांच ह्या आमी वावराक सहकार दिवनासच्या सुदेशाक तूं आपड सोम्या. ताच्या कुडींत आसची हर एक तरेची दूख तूं निवारण कर. ताणें काणगेंच्या ट्रिटमेंटाचेर तुजो आशिर्वाद घाल सोम्या. मोगाळा सोम्या वैजांचो वैज जावन तूं ताचे समोर तूं हजर रावून ताका तूं आपड गूण कर सोम्या. संपूर्ण बरी भलायकी ताका लाभय सोम्या. ताणें ह्या घडये ट्रिटमेंटार आस्पत्रेंत आसता आसतना ताका पळोवच्या डॉक्टरांचेर नर्सांचेर आशिर्वाद घाल आनी ताणें सेमच्या हर एका वखदाचेर तुजो आशिर्वाद घाल ना. त्या वखदा मुखांतर तुजी पवित्र सकत ताच्या कुडींत वाळून दी. ताच्या शिरांक बळ दी. ताच्या कुडींत आसच्या हार्टांत आसचो तो ब्लॉक संपूर्ण गूण कर आनी ताका बरी भलायकी दिवन आशिर्वादीत कर म्हण मागता हांव. गुण कर जिसू, गुण कर जिसू, पवित्रात्म्यान तुझ्या गुण कर जिसू. आपोड जिसू, आपोड जिसू, दैविक स्पर्शन तुझ्या आपोड जिसू. आज आम्ही दोघांची मागणी ऐकली. सोम्या सांगतात रावुल्ल्या केल्ल्या जेवुल्ल्या सलोमेच्या दोगा पुतांक हाडणं तुझ्या राजांत एकल्या म्हज्या उजव्याक आनी दाव्याक बसय. पूण आनी एकलो दोळ्या दिसांतलो मार्गा देगेन भीक मागतालो. दोळ्यांनी तुका पळोवन सोम्या ताणें तुज्या विशयांत आयकल्लें. बोब मारली दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर. दाविदाचो पूत पळोवन ताणें आयकल्लें मात्र हांवें तुका कितें करी जाय म्हूण तूं म्हणटाय. म्हाका दिश्ट दी, म्हाका दिश्ट दी. जेजू तूं देवाचो पोतू. जेजू तूं देवाचो पोतू. यांचो सत जो देवाक मानून घेवंक जालें ना त्याच खातीर तुका कुर्सार मारले. ब्लास्फेमी उलयता तो. आपणाकूच देव करता पूण हो कुड्डो वळखालो. देखून कसलो फरक ह्या दोन मागण्यां मदें दोळे दिसतल्यांचे आनी दोळे दिसनातल्यांचे. तूं आनी हांव सोम्या कडेन कितें मागता हांगासर. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर. कित्या म्हज्या भावार्थान हांव तुका वळखना. म्हज्या भावार्थान तुजो मोग हांवें बगूंक ना हे दोळी. म्हज्या जिणेंत ती रूस हांवें पळोवंक ना. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर. तुजो मोग वळखोंक तुका वळखोंक. जेजू आमकां हर एकल्याक कितें गरज तें तूं जाणाय. तूं जाणाय. सक्कड आमच्यो गरजो सोम्या तुका भेटयता हांव.
आमचो मोग करता तांकां विसरूं नाका सोम्या. आनी आमी फाव तितलो मोग करना तांचोय उडास काडटा. आमचो वावरू आमचे कश्ट हेरांचे कश्ट पिडा सकट तुज्या पांया मुळान दवरता हांव जेजू. दाविदाच्या पुता आमची काकुळट कर. जेजू जिव्या देवाच्या पुता, जेजू देवाच्या पुता आमची काकुळट कर. आमकां बेसांव दी, तुज्या बेसांव आमकां पुरो, हेर कितेंच नाका. हांवें तुका कितें करी जाय म्हूण तूं म्हणटाय. जेजू आमचें मागणें आमकां बेसांव दी, तुज्या मोगाचें बेसांव दी. त्या तुज्या बेसांवांत आमी सक्कड करूंक शकतले हांव जेजू. देखून तें बेसांव आमी आतां मागता येद्या व्हडा साक्रामेंता. येद्या व्हडा साक्रामेंता सस्तांग नामान करूया. पूर्विया त्या रूपा बोला नव्यो रीती आदर्या. सल्वोरेच्या अस्कत्विश्व्या भावटाचे पोतिप्या. जसे बापा तशेंच पुता उल्हासाणी स्तुती जा. पृथ्वी महिमा सस्ता सस्ता एकाच ताळ्यान हरसिता. तुका दोगांयच्या स्पिरिता समासमी नावता. प्रार्थुया. ये देवा, विचित्र साक्रामेंता काल तुज्या कश्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुज्या सोडवणेचो फळ सदांच आमच्या थंय आमी बगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन पव कर. जो जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससना. आमेन.